Munyo, Chapter 18. एकसुरो जियेता तो आपली स्वताची उमेद पाळटा आनी कसलीय बूद दिल्यार ताका राग येता. पिशाक समजुतान दादोसपण मेलो ना, पूण तो फकत आपलें म्हणणें वाऱ्यार घालता. जेन्ना नश्टेपण येता तेन्ना अपमानूय येता आनी अपमाना बरोबर उणेपण. शाण्या मनशाचीं उतरां खोल उदका भाशेन शांत, जानवायेचो उद्गार घसघश्यांची झर कशी. नितीचो निर्णय दितना नश्ट्या वाटेन भेट घेवन प्रमाणीक ओनीत करप बरें न्हय. पिश्याचे वोंट जोगणीं उपजयतात आनी ह्या उद्देशीं तो मार खावंक शकता. पिश्याचें तोंड ताचें निसणटण, एका पिश्याचें वोंट ताचे जिविताक फास. बदमाशेचीं उतरां नीत पोटान भितर वेतात, तसल्यो रुचीच्यो उंड्यो. बेकार भोंवता तो निसणटण करपाच्या रक्ताचो भाव कसो. परमेस्पराचें नांव एक मजबूत कळस, थंय वचोन प्रमाणीक उस्क्या मेकलो रावता. गिरेस्त आपले गिरेस्तकायेचेर पातयेवन आपलें सगळें सुगूर आसा म्हणून समजता. बसून जावचे आदीं मनशाचें काळीज चड गर्विश्ट जाता आनी अनोद येवचे आदीं ल्हानविकाय आसची पडटा. जबाब दिवचे आदीं पयलें आयक, ना तर तुका पिसो कसो लेखतले. जिवपाच्या भरवश्यान मनशाच्यान बोलीक सोंसूं येता, पूण उमेदूच मोडली जाल्यार सोंसूं येता. बुदवंताचें काळीज शिकोप मेळयता, शाण्याचे कान जाणवाय सोदतात. सागवाद सगळीं दारां उक्तीं करता आनी महान मनशा मेरेन लेगीत पावयता. निती सोबेंत पयलो उलयता ताचें सत दिसता, पूण विरोधी उलयतोच ताचें पोळकेपण उक्तें जाता. दोग पदवेदार विरोधी मनशां मदें सट्टी घालून प्रस्न सुटूं येता. तुवें बाळगिलोलो भाव एका शाराच्या दुर्गा भाशेन तुजी राखण करतलो आनी अकमानायलोलो भाव तुका सगळ्या वाटांनी धोके दितलो. तोंडांतल्यान भितर वेता ताचे उद्देशीं पोट भरता आनी वोंटांतल्यान भायर सरता त्या उतरान दादोसपण मेळटा. तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता, म्हणटच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मांडून घेवंक जाय. जाका बरी घरखान मेळटा ताका दादोसपण मेळटा आनी सर्वेस्पराची महिमा ताका फावो जाता. गरीब ल्हानविकायेन मागता, ताका गिरेस्त खरखोसायेन जबाब दिता. थोडे इश्ट तुका निसणटणांक पावयतात आनी दुसरे भावां परस लेगीत तुका विस्वाशी आसतात. देवाचें उतर हें.